Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. बीजेपीच्या एसटी कॅम्पात फुडाऱ्यांची फूट. 2011च्या 25 मायाक बाळी आंदोलनात मंगेश गावकार आणि दिलीप वेळीपाक मरण आयिल्ले. तांचे यादीन हो दीस. प्रेरणा दिसा फुडाऱ्यांची 2 तोणां. उटा एके वटेन, ते वटेन रमेश तवडकार. मडगांवां रवींद्र भवनात उटा आदिवासी संघटनाचो महासंघ आणि आदिवासी कल्याण खात्यान मेळून प्रेरणा दीस मनयलो. समाजात फूट घालतल्यांचेर आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंदाचो फोग. बरेचशे जाणांक ह्या बलिदानाक कोण तरी शोकोत्सव मनोवपाचो असो तरेचो विशय मांडटा. कोणी तरी म्हणलें की हो आनंदोत्सव न्ही. आमी हांगा आनंदोत्सव मनोवपा खातीर आयले ना. आमी हांगा प्रेरणा दिन ज्या मंगेश गावकार आणि दिलीप काटू वेळीपाच्या प्रेरणेंतल्यान आमी मुखार आमचें व्यक्तिमत्व कशें घडोवपाचें हेजें प्रवचन आनी प्रबोधन दिवपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा. स्वातंत्र्याच्या लढ्यान लाखोंनी बलिदान पत्करले, लाखोंनी मरण स्वीकारले, लाखोंनी आपले कुटुंबाचे एक एक सदस्य गमयलो. ते स्वातंत्र्य दिवस आमी काळो दीस म्हणून मनयतात. तो आमी शोक म्हणून मनयतात. म्हणजेच ह्या लोकांक तुमकां कितें सांगपाचें आसा की आमी शोकाचे वजे जे आसा ते घेवन आमी थंयच कोसळप. तो शोक प्रकटाच्या पयले आमी तांचे बलिदान जे स्वीकार दिल्ले तांणी दिल्ले आसा ताची प्रेरणा घेवन ज्यो काही गोष्टी ह्या समाजा खातीर आमी मुखार व्हरपाक जाय त्यो आमी मुखार व्हरपाक जाय. अश्वला सारको एक थंय पत्रकार परिशदेंत बसता आनी उलयता आज हांगसर जे नमन घातिल्ले आशिल्ले पळय त्याच प्रेरणा दिसान हे नमन घालून आयले. थंय जोडपाक मेळ्ळे, थंय तांकां पयशे मेळ्ळे. पूण आतां पयशे बंद जाले म्हणून थंय प्लॅटफॉर्माचेर नाशिल्ले. हेका वोवान उडयलेले हे लोक. अरे जेंका एक म्हाजो वार्डांतलो पंच तरी 400 वयर मतां घेतलो. ह्या लोकांक आमच्या विधानसभेच्या निवडणुकेक रावून सुद्धा 300 वयर मतां घेवपाक शकले ना. हे फुडारी ह्या लोकांच्या बळीक आमी पडटले. हे लोक समाजा खातीर फुटे घालतात. आमी केन्नाच उठा संस्था पॉलिटिकल रिजर्वेशनाच्या विरोधात ना. उलट जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुखार व्हरपा खातीर कोणी जर त्याग केलो आसा, कोणी जर मुखार पायलो गेलो आसा तर ती फक्त उठा आणि उठा संस्था आणि मुखार सुद्धा उठा संस्था हीच पॉलिटिकल राजकारणाची रिजर्वेशन हाडून दितले. आमकां कोणाचे करपाची गरज ना. अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षणाक खंय समाज कल्याण मंत्र्याचो पुराय तेको. पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर तुजें मत कितें? हांव म्हणटा की हो तांचो हक्क आसा. ह्या हक्कान भितर आमी तांच्या आड येवचे ना. जर म्हजे भितर कॅपॅसिटी आसा, म्हजे भितर पोटेन्शियल आसा जर जाय जाल्यार ह्या विधानसभेन हांव परतूय पावतलो. एखादे वेळ म्हजे मतदारसंघ जर आयलो जर जायत आनी ताचेर पॉलिटिकल रिजर्वेशनांतल्यान म्हज्या हातांतल्यान गेल्ले आसा जर जाय, म्हजे भितर कॅपेबिलिटीज आसा, म्हाका पूर्ण खात्री आसा विधानसभेन परतूय हांव पावतलो. म्हणून म्हाका खंय तरी आडमेळी हाडपाचें हांव पूर्णपणान समर्थन करतलो. ते वटेन सभापती रमेश तवडकाराची शासकीय कार्यावळीक फाट. ताणें काणकोणा वेगळो युवा संकल्प दीस केलो. इतले मजगती आदिवासी कल्याण मंत्री आनी उटाचो पुढारी प्रकाश वेळपान मंगेश गावकाराच्या घरा वचून प्रेरणा दिसा आर्गां ओंपली. ह्या समाजातल्या जे व्हडले मंत्री जावन गेले, व्हडले लिडर जावन गेले, व्हडले आनी खूब अशे जावन गेले, तांकां रिस्पेक्ट दिवन सुद्दां सरकारचे मानवंदना, सरकारचो आयोजीत कार्यक्रम अशा समाजांतल्यान हे मंगेश आनी दिलीपाकूच हांगा फावो जालो. आमकां तांकां तांचो अभिमान दिसपाक जाय आसलो, ह्या समाजाक अभिमान दिसपाक जाय आसलो. आनी सरकारच्या कार्यक्रमांत सुद्दां हेंची नांवां येतात जाल्यार सुद्दां बऱ्याच जाणांचें पोट दुखता. उलट खरें म्हणल्यार सगळ्यांक एसटी समाजाचो जो 12% आसा त्या सगळ्यांक खरें म्हणल्यार एक उमेद दिसपाक जाय. आमचेच भाव ते आज ना, पूण सरकार तांचो गौरव करता. सरकार तांच्या निमित्तान सुद्दां पुरस्कार दिता. सरकारच्या मार्फत हो कार्यक्रम आयोजित केलें मोठें काम. आनी म्हणून मुख्यमंत्र्या बरोबर बाब गोविंद गावडे हांचे सुद्दां आमी अभिनंदन केल्लें आसा. ही संकल्पना घेवप आनी त्या संकल्पनेक सरकारान मानून घेवप तितलें सोंपें नासता. एसटींक राजकीय आरक्षण जाय म्हूण मडगांवां मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे सभा घेवन शक्ती प्रदर्शन. एकूच सांगपाचें आसा, एक सरकाराक एक इशारो दिवपाचो आसा. गावड्याक तुमी गावडे समजू नाका. पयलीं म्हणटाले तुमी गावड्यांची बुद्ध धोपरान आसा म्हणून, पूण तुमकां इशारो दिता आज ही धोपरांतली बुद्ध आमच्या कपड्यान पावल्ली आसा म्हणून ह्या व्हडे संख्येन आमच्या उल्याक हो आझाद मैदान हो तुडूंब
हेची गवाय दिता की गावड्यांची धपरांतली बुद्ध ही कपलान पावलेली आसा आणि आज आमची मागणी आसा जी पॉलिटिकल मिशन फॉर जस्टीस या बॅनर सकयल आम्ही एक मागणी केल्ली आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे आमकां जाय म्हणल्यार जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.